शेतकऱ्यांचो ऊस घेवपा विशीं सरकारान दिल्ले तोंडी आश्वासन आमकां मान्य ना। सरकारान हे विशीं कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केल्या। सरकार अधिसुचोवणी काडिना जाल्यार आमी फुडलो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याची शिटकावणी तांणी दिल्या। शेतकऱ्यांनी रोयिल्लो ऊस घेवपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान कांय दिसां पयलीं दिल्लें। मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या तोंडी आश्वासनाचे फाटभुंयेर ऊस उत्पादक शेतकारांनी शेनवारा बसका घेतली। तशेंच तोंडी आश्वासना परस सरकारान कायदेशीर अधिसुचोवणी काडची अशी मागणी तांणी केल्या। सरकार अधिसुचोवणी काडिना जाल्यार ऊस उत्पादक शेतकार फुडलो निर्णय घेवपाक समर्थ आशिल्ल्याची शिटकावणी तांणी दिल्या। आज आमकां कितें आसा, आज गरज आसा शेतकारांक आमी तांकां हें करता, मार्गदर्शन करता। तें मार्गदर्शन करपाक तेन्ना आमी हें जर नोटिफिकेशन ह्या म्हयन्या भितर आयलें ना जाल्यार सगळ्या शेतकारांक एक ना हांगा आपयतले आनी आमी बाबा फुडले पावल खंयचे घेवया हें ठरयतले। तेन्ना आमी सरकाराची वाट पळयता, सरकारान एक नोटिफिकेशन काडचें आनी आमकां हितूंतल्यान मुक्त करचें, ना जाल्यार आमकां पर्याय नासतलो। सगळ्या शेतकारांक परत एकदां शुगर फॅक्टरीचेर मिटिंगे आपोवचें पडटलें आनी तांकां सांगचें पडटलें सरकारान नोटिफिकेशन काडून आता तुमीच ठरया कितें करपाचें तें, आनी तेंच्या हातांत दिवन आमकां मोकळें जावचें पडटलें। आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखानो जो आसा दयानंद नगर दारबंदोडा हांगा आसा, जे जाग्यार ऊस उत्पादकांची बैठक आसली आनी त्या बैठकीन तेंच्यांनी ठरलें की जो त्यांचो पयलींचो जो करार आसलेलो 5 वर्सांचो तो आतां सोंपता मार्चान, आनी सीएमान सांगला ऊस लाया पूण सीएम तोंडी सांगता पूण तेंचे करारानुसार तांकां लेखी कांय दिना। आतां ऊस लाया म्हणून तेंच्यांनी ती अधिसूचना तांकां काड म्हणून तेंची मागणी आसली। ती अधिसूचना काडी जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें की ऊस लावपाचो आनी जो करार आसा तो निश्चित जालो जाल्यार आनी 5 वर्सांचो जाल्यार मोठ्या प्रमाणात हांगा ऊसाचे लागवडूय बी करपाक शेतकरी सोदता। तेन्ना सरकारा कडेन तेंच्यांनी मागणी केल्या की जाता तितले बेगीन नोटिफिकेशन काडचें, रिटर्न नोटिफिकेशन काडचें की जे आसा शेतकरी गोंयान तांकां ऊस लाया म्हणून अशी ती नोटिफिकेशन काडची म्हणटा। तेंची दुसरी एक मागणी आसा, जे 29 जाणांक शेतकऱ्यांक जे तेंचो पेमेंट उरला घालपाचो करारानुसार जो केल्लो तो 29 शेतकऱ्यांक पेमेंट सरकारान घालूना तोय घालचो अशी तेंची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर दारबंदोडच्यान एकनाथ खेडेकर।